नमस्कार. अंतरिक्ष आप नव्हेत सगळ्यांक येवकार. लास्ट एपिसोड जर तुम्ही पळयला जाल्यार आमी कंटिन्युएशन करतात. लास्ट वीक आमी ओल्ड गोवा आयिल्ले आनी ओल्ड गोवा एस्ट्रोनॉमीचो एक इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट. एस्ट्रोनॉमीचे खूबशे युजीस आमच्या पुरातन काळात लोक करताले, जशे टायम, कॅलेंडर, वेदर प्रेडिक्शन, एग्रीकल्चर, हे सगळें आमी पळयलें. एक इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट आसा एस्ट्रो नॅविगेशन, म्हणजे स्टार्स यूज करून शिप्स समुद्रांत भितर व्हरपाचे, नॅविगेट करपाचे. हे पोर्चुगीजांनी खूब परफेक्शनार केलें आनी तेच खातीर वन रिजन बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, बिकॉज ऑफ देअर मास्टरी इन एस्ट्रोनॉमी ते संवसारभर पावले. आनी कॉलोनायझेशन म्हणजे कॉलोनीज आसा पोर्चुगलाच्यो, रायट फ्रॉम ब्राझील टू माकाव, सगळे कडेन ते बिकॉज ऑफ नॅविगेशन आनी सुपिरियर नॅविगेशन पोर्तुगीज करूंक पावले. आतां आमी पोर्चुगीजांची एस्ट्रोनॉमी थोडीशी लास्ट एपिसोडात पळयली. आज एक स्पेसिफीक ब्रांच, एक एंगल हांव तुमकां सांगता अबाउट पोर्चुगीज एस्ट्रोनॉमी, जेजुईट एस्ट्रोनॉमी. जेजुईट्स म्हणजे कोण आशिल्ले? 1510 सालात पोर्तुगेज गोंयान आयले आनी 1534 हे वर्सान रोमान भितर सोसायटी ऑफ जिजस ही ऑर्डर फावंड जाली. खुबशे ऑर्डर्स इन द ओल्डन डेज फावंड जाले. तुमी आयकलां आसतलें डॉमिनिकन्स, जेजुइट्स, फ्रांसिस्कन्स, सेलेस्टियन्स, खुबशे ऑर्डर्स आसात जे गोंयान आयले आनी इम्पॉर्टंट आशिल्ले फॉर गोवा. आनी गोंयान खूब डेवलपमेंट जालें बिकॉज ऑफ जेजुइट्स. 1534 सालात रोमान भितर सोसायटी ऑफ जिजस फावंड जाली आनी जेजुइट्स हे तांकां म्हणटाले. सेंट इग्नेशियस लॉयला हाणें फावंड केली ऑर्डर इन 1534 आनी 6 वांगडी आशिल्ले ताजे बरोबर, फावंडींग फादर्स ऑफ द जेजुईट सोसायटी. आनी तातूंत एक इम्पॉर्टंट आशिल्लो जो हांगा आसा, सेंट फ्रांसीस झेवियर. सेंट इग्नेशियस लॉयला हो कोण आशिल्लो? तुमी हे चर्चीन बॉर्न जिजस बेसिलिकान जर गेले जाल्यार सगळ्यान व्हडली स्टॅच्यू जी दिसता ती सेंट इग्नेशियस लॉयला, फावंडर ऑफ जेजुईट स्कूल ऑफ क्रिश्चियनिटी. जेजुईट ऑर्डराची एक स्पेशलिटी आशिल्ली. एक्चुअली जेजुईट ऑर्डर फावंड जाल्लो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन. क्रिश्चियनिटी सगळे कडेन पावोवपाक एक ऑर्डर ती फावंड जाल्ली. जेजुईट ऑर्डर जी आशिल्ली ताजी एक खूब इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट आसा. दॅट वॉज नॉट ओन्ली जस्ट अ रिलिजियस ऑर्डर. जेजुईट्स आशिल्ले ते एज्युकेशन आनी सायन्सान खूब बिलीव करताले, खूब सपोर्ट करताले. सो जे कडेन जेजुईट्स गेले ऑल ओवर द वर्ल्ड, जे कडेन तांणी एस्टॅब्लिश केले तांचे सेंटर्स, थंय एज्युकेशन्स, स्कूल्स, कॉलेजीस हे सगळे तांणी फावंड केले. गोंयान सुद्दां भरपूर फावंड केले. आनी एक इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ एज्युकेशन आशिल्लो सायन्स एज्युकेशन, ते ताका सपोर्ट करताले. आमकां अशें दिसता की सायन्स इज अगेन्स्ट रिलीजन, अशें खरें न्हय, बिकॉज जेजुइट्स वेर स्ट्रॉंग एक्सेप्शन टू द रूल. जे कडेन जेजुईट एज्युकेशन पावलां ते कडेन सायन्स आनी एस्ट्रोनॉमी ही खूब उच्च प्रमाणात डेवलप जाल्या. गोंयांत सुद्दां सगळे कडेन आमकां जे कडेन जेजुईट आशिल्ले, चडशीं इन्स्ट्रुमेंट्स हांगा मॉन्युमेंट्स बी जे आसात, चडशे मॉन्युमेंट्स ऑफ गोवा आर जेजुइट्स. सो थंय आमकां एस्ट्रोनॉमी भरपूर शिकयताले हाजे पुरावे मेळटात. जेजुइट्सांचे खूब इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आशिल्ले, स्टडीज तांणी डेवलपमेंट केले ऑफ अर्थक्वेक सायन्स, सायझमॉलॉजी, पेंडुलम क्लॉक्स, बॅरोमिटर्स, रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप्स, मायक्रोस्कोप्स, मॅग्नेटिझम, ऑप्टिक्स, असे खूब तरेचे सायन्साचे ब्रांचेस जेजुइट्सांनी डेवलप केले आनी ताची वाड जाली बिकॉज ऑफ द जेजुईट स्कूल ऑफ थॉट. हे खूब इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रुमेंट आसा एस्ट्रोनॉमीचे आनी म्हाका हे खूब आवडटा. हाका सन डायल अशें म्हणटात. हे खूब युनीक आनी इंट्रस्टिंग इन्स्ट्रुमेंट आसा. घडयाळी एक तरेची सुर्याचें वत जेन्ना सूर्य रायज जाता आनी त्यो हाज्यो सावळ्यो सुर्याच्यो हांगा पडून आमी हाजे वयल्यान टायम सांगूंक शकतात. आतां पुरातन काळात सगळे कडेन अशी सनडायल्स यूज करताले, पूण गोंयान जेजुइटांनी हे सनडायलाक एकदम परफेक्शन दिलें. आनी हे जे शेप आसा सनडायलाची, आमी म्हणू शकता काळंगाची शीर कशी, लायक अ स्लायस ऑफ वॉटरमेलन. हे युनीक सनडायल आसा. हे हांवें खूब कडेन प्रयत्न केले, ट्राय केले, इंटरनेटार आनी लायब्ररीनी खूब कडेन ट्राय केले. असले मॉडेल खंयच आमकां मेळना, ओन्ली इन गोवा आमकां मेळटा. आनी ते बी जेजुइट्सांनी हे डेवलप केल्ले. जेजुइट्स वेर ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स, ते हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलें. तांणी धर्माचो प्रचारूय करपाक गोंयान आयिल्ले. सो जेजुइट ज्यो चर्चीस आसा
चडशे त्या चर्चींच्या भायर हे सनडायल आज सुद्दां आमकां गोंयांत दिश्टी पडटा. आतां एक 3-4 चर्चींचेच फुडें हें उरलां. एक वेर्णा तुमकां पळोवंक मेळटा, लोटली तुमकां पळोवंक मेळटा, राशोल सेमिनारीन भितर एक आसा. सो एक थोडी उरल्यांत अजून गोंयांत सनडायल्स, पूण लोक हांचे तसो व्हडलो वापर करनात. हे यूज कशें करपाचें इज व्हेरी इंट्रस्टींग. हे सारके नॉर्थ टू सावथ हे एक्सिसान वर्टिकल दवरपाक जाय आनी जसो सन असो रायज जाता आनी सेट जाता त्या वेळेस सकाळचे हे सायडीन आनी सांजची हे सायडीन सावळ्यो पडटात सुर्याच्यो आनी हांगा मार्किंगूय आसात. 9, 6 ह्या वटेन 12, 11, 10 हे मार्किंग. दिसाच्या एक वेळार हे सायड, दुसऱ्या वेळार ही सायड. हे मार्किंग यूज करून आमी टायम हे सन डायलान सोदून काडपाक शकतात. आज सुद्दां जर हे सारके इन्स्टॉल जाले जर आमी सोदून काडपाक शकतात ताची गॅरंटी आसा. सो दिस इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग इन्स्ट्रुमेंट. तुमी जेन्ना ओल्ड गोवा येतात, जे आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या स्कल्पचर गार्डनान भितर दवरलेले आसा, मुद्दाम हे सनडायला कडेन पळयात आनी इमॅजीन करात एका काळांत कशे हे सनडायल यूज करून लोक टायम सोदून काडटाले. अश्यो आमच्यो सोफिस्टिकेटेड घड्याळ्यो नाशिल्ल्यो तरी लोक वेळाचे पक्के आशिल्ले आनी ह्यो सनडायल्स अश्यो तरेच्यो सनडायल्स ज्यो युनीक आसा फॉर गोवा एंड फॉर द जेजुईट स्कूल ऑफ एस्ट्रॉनॉमी. ह्यो सनडायल्स मुद्दम पळोवन घेयात आनी कितें तरी तुमकां शिकूंक मेळटलें अबावट एस्ट्रॉनॉमी. अशें न्ही की एस्ट्रॉनॉमी इज ओन्ली इन लॅबोरेटरीज किंवा इन ऑब्झर्वेटरीज. इवन ओल्ड गोवा जे हिस्ट्री आनी हेरिटेज आनी आर्किटेक्चर आनी जे पुरातन अवशेश मेळटात तातूंत सुद्दां एस्ट्रॉनॉमी तुमकां शिकपाक मेळटा. हें एक प्रूफ आसा हांगा. असले सनडायलांची एक खूब बरी स्पेशालिटी आसा. चडशे सगळे संवसारान जी सनडायल्स मेळटात तातूंत 2 वस्तू आसात. एक इन्क्लिनेशन, म्हणजे जे कंट्रीन सनडायल आसा त्या जाग्याचे लॅटिट्यूड घेवन सनडायल इन्क्लायन करतात, आडवे करतात आनी मागीर रिडिंग्स घेतात. तें एक आसता इन्क्लिनेशन. आनी सेकंड थिंग म्हणजे ताजो ग्नोमोन. ग्नोमोन म्हणजे एक मदली स्टीक किंवा काडी आनी त्या काडयेची सावळी पळोवन आमी सनडायलाचेर आमी टायम सांगूं शकतात. हे ओल्ड गोवाचे आनी गोंयचे जेजुईट सनडायल इज सामके युनीक बिकॉज नायदर हाका इन्क्लिनेशन आसा नॉर हाका ग्नोमोन आसा. हे दोनूय सनडायलांचे क्लासीक एलिमेंट्स यूज ना करता हे सनडायल बनयला आनी अजून सुद्दां एक्युरेट टायम आमी हाजे वयल्यान पळोवंक शकतात. लोटली चर्चीच्या भायर एक आसा, जशें तुमकां सांगलें ऑलरेडी. वेर्णा चर्चीच्या भायर एक आसा, राशोलान आसा आनी एक नोंद आसा ओर्लीम चर्चीच्या भायर आसा म्हणून, पूण तें म्हाका थंय कांय दिश्टी पडूं ना. तुमी जर गोंयकार हे प्रोग्राम पळोवपी आसात, हो प्रोग्राम तुमी पळयतात जाल्यार तुमच्या लोकल चर्चींनी खंय तरी असले सनडायल जर तुमकां मेळटा, तुमकां हाजे बद्दल खबर आसा असले अवशेश आसा म्हणून, मुद्दाम हांगा ईमेल आयडी आसा, म्हजे बरोबर इन्फॉर्मेशन शेअर करात. हे सगळे जी आमची प्रायजलेस हेरिटेज आसा, एस्ट्रॉनॉमिकल हेरिटेज ऑफ गोवा, ही सगळी आमी डॉक्युमेंट करूया आनी फुडल्या काळाक, फुडल्या पिळगेक ही सांबाळून दवरुया. हे तुमी म्हाका हाची मदत करात. जे जेजुईट्स आशिल्ले ते खूब व्हडले एस्ट्रॉनॉमर्स आशिल्ले आनी एस्ट्रॉनॉमी एक हाय लेवलाचेर तांणी पावयली. नॉट ओन्ली एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स जे जेजुईट्सांचे आशिल्ले तातूंतूच एस्ट्रॉनॉमी शिकयनाशिल्ले, ते स्वता एस्ट्रॉनॉमर आशिल्ले. स्काय ऑब्जर्वेशन करून, आकाशा कडेन पळोवन प्रॅक्टिकल ताची नॉलेज आनी जे कॅल्क्युलेशन आसा ते जेजुईट्स करताले. एक्चुली म्हजे कडेन एक एंटायर लिस्ट आसा ऑफ जेजुईट एस्ट्रॉनॉमर्स. हांव इम्प्रेस जालो की इतले लोक इन द जेजुईट ऑर्डर आशिल्ले जेणे एस्ट्रॉनॉमीचेर सिरियस रिसर्च केला. ऑफकोर्स म्हाका ते पार्ट ना, पण फॉर युअर इन्फॉर्मेशन हांव जे थोडे इम्पॉर्टंट जेजुईट एस्ट्रॉनॉमर आसात तांचे बद्दल थोडी डेटा तुमकां दिवपाक सोदता. 17th सेंच्युरीन क्रिस्टोफर क्लेवियस हो मॅथमॅटिशियन आशिल्लो आनी एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो. आनी त्या वेळार चर्चीचे रिफॉर्म्स जाले. कॅलेंडर जे आज तुमी कॅलेंडर पळयतात, इंग्लीश कॅलेंडर जाका म्हणटात, ताका आमी ग्रेगोरियन कॅलेंडर अशें म्हणटात. हो एस्ट्रॉनॉमर, जेजुईट एस्ट्रॉनॉमर क्रिस्टोफर क्लेवियस हाणें 17th सेंच्युरीन विथ द पोप कॅलेंड्रीक रिफॉर्म जी कमिटी आशिल्ली तातूंत भितर हें जे आयचें कॅलेंडर आसा ताणें परफेक्ट केल्लें. फुडें आनी एक एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो वेन्सेस्लास पांतालियाओ किर्वित्सेर. आतां 16th आनी 17th सेंच्युरीन एस्ट्रॉनॉमी चायनाक पावली. जेजुईटांनी एस्ट्रॉनॉमी चायनाक व्हेली आनी खुबशे इतिहासान आमकां मेळटा इन्फॉर्मेशन अबावट जेजुईट एस्ट्रॉनॉमी इन चायना. तेन्ना किर्वित्सेर हो सायंटिस्ट आशिल्लो, एस्ट्रॉनॉमर, जेजुईट, जाणें खूब हाय लेवलाची एस्ट्रॉनॉमी चायनीज रॉयल कोर्टान व्हेली. मिंग एम्परर जो आशिल्लो ताजे कडेन ताणें हें सगळें दाखयलें आनी चायनीज सामके इम्प्रेस जाले.
चायनान त्या वेळार सायन्स खूब सकयल गेल्ली, डेव्हलपमेंट ताजें कमी जाल्लें, पूण जेजुइटांनी येवन एक नवें लायफ दिलें फॉर एस्ट्रॉनॉमी एंड सायन्स, आनी चायनान परत प्रगती सुरू जाली ऑफ एस्ट्रॉनॉमी बिकॉज ऑफ द जेजुइट्स. 17व्या शतकांतलो आनी एक इम्पॉर्टंट एस्ट्रॉनॉमर जेजुइट जो आसा चार्ल्स मेलेपेर्थ, हो आशिल्लो एस्ट्रॉनॉमर जाणें कॉपरनिकसाक चॅलेंज केलें. आता निकोलस कॉपरनिकस हो व्हडलो एस्ट्रॉनॉमर आमी ऑलरेडी पळयला. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हू सेड दॅट द सन इज एट द सेंटर अँड अर्थ मूव्स अराउंड द सन. सो हाणें हे सायंटिस्टान चार्ल्स माल्पेर्थ हाणें ताका क्वेश्चन केलो, आनी ही वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज निकोलस कॉपरनिकसान नॉर्दर्न हेमिस्फियराचे स्टार्स पळोवन तांचें डॉक्युमेंटेशन केल्लें. स्काय मॅप जे आमकां दिसतात, जे आयचे आमचे स्काय चार्ट आमकां दिसता, नॉर्दर्न हेमिस्फियराचे स्टार्स दिसता, हे कॉपरनिकसान खुबशे स्टडी केल्ली. पण हो चार्ल्स मेल्पेर्थ जो जेजुइट एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो, हाणें सदर्न हेमिस्फियराचे स्टार्स, म्हणजे तुमी जर साऊथ आफ्रिका गेले, ऑस्ट्रेलिया गेले, एंटार्क्टिकाक गेले, ही स्काय जी आतां तुमकां दिसता ती थंय तुमकां दिसची ना. तर त्या स्कायाचो मॅप हे जेजुइट एस्ट्रॉनॉमर चार्ल्स मेल्पेर्थ हाणें काडिल्लो. सो हाका तो क्रेडीट वता. फुडें आशिल्लो जिओवानी बात्तिस्त जुपी, हो एस्ट्रॉनॉमर आनी एक स्पेशल जेजुइट एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो हू फॉर द फर्स्ट टायम डिस्कवर केलें की मर्क्युरी प्लॅनेटाक फेजीस आसा. आतां चंद्र सगळ्यांनी पळयला, चंद्र, शुक्र आनी बुध हे 3 ऑब्जेक्ट्स आकाशांतले फेजीस दाखयता, म्हणजे कलांनी आमकां दिश्टी पडटात. आनी हें डिस्कवर केल्लें जेजुइट एस्ट्रॉनॉमर जिओवानी बात्तिस्त जुपी, ही ताका क्रेडीट वता. आनी एक इम्पॉर्टंट जेजुइट एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो जेरोलामो सॅरास्ल. चंद्राचेर एक क्रेटर आसा जाका सिर्सेलिस क्रेटर म्हणटात, हो हाजे उपरांत नेम केल्लो. सो हे एस्ट्रॉनॉमरान लुनार ऑब्जर्वेशन खूब केलां, हाजो प्रूफ आसा. फुडें जोहान बाप्तिस्त सेसाट हो एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो. ही वॉज अ मॅथमॅटिशियन, आनी धूमकेतू म्हणजे कॉमेट्स आनी जी ओरायन कॉन्स्टलेशनान भितर आमकां ओरायन नेब्युला दिसता, ताजें ऑब्जर्वेशन हे जोहान बाप्तिस्त सायसेट हे जेजुइट एस्ट्रॉनॉमरान केलें. आनी एक इम्पॉर्टंट डिस्कवरी आसा अबाउट द स्काय. तुमी जर उत्तरेक पळयलें, नॉर्दर्न डायरेक्शनान ग्रेट बेर हे कॉन्स्टलेशनाक पळयलें, जाका आमी सप्तऋषी म्हणटात. तातूंत 6th स्टार आमकां दिसता वशिश्ट अरुंधती, ताका आल्कोर मिजार म्हणटात. सो एक जेजुइट एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो जिओवानी बात्तिस्त रिक्किओली, हाजें नांव आसा व्हेरी फेमस, की जे आल्कोर मिजार हे डबल स्टार आसा, हातूंत ताणें टेलिस्कोपीक ऑब्जर्वेशन करून डिस्कवर केलें दॅट इट इज नॉट अ डबल स्टार, इट इज अ ट्रिपल स्टार. थंय 2 डबल स्टार आमकां दिश्टी पडटात. हे अनदर क्रेडीट गोज टू जेजुइट एस्ट्रॉनॉमर्स. 17th सेंच्युरीचे आनीक निकोलो झुची हो एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो, जाणें टेलिस्कोपीक डिझायन, न्यूटनाचो जो टेलिस्कोप आशिल्लो तो डिझायन ताणें परफेक्ट केलो. 18th सेंच्युरींत एक खूब व्हडलें इव्हेंट, एक इन्सिडंट गोंयांत जालो, आनी ते इन्सिडंटान म्हाका दिसता गोंयचें नांव, जेजुइट एस्ट्रॉनॉमरांचें नांव सामकें इंटरनॅशनल मॅपार हाडलें. 18th सेंच्युरीन एक वेलेंतीन स्टान्सेल म्हणून एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो, जेजुइट एस्ट्रॉनॉमर, पुर्तुगालाची कॉलनी आशिल्ली इन ब्राझील, थंय तो आशिल्लो. ताणें आकाशान एक ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व केलें. सो ताणें ताजें इन्फॉर्मेशन गोंयांत हाडलें. गोंयानूय बी पोर्चुगीज कॉलनी आशिल्ली, आनी आनीक सायंटिस्ट आशिल्लो पोर्चुगीज जेजुइट एस्ट्रॉनॉमर फादर द गॉतिग्नियस. सो फादर द गॉतिग्नियस हाणें तें ऑब्जर्वेशन केलें. हांगा गोंयांत कॉमेटाचें ऑब्जर्वेशन जालें, आनी उपरांत